जो कोण दुसऱ्याक दया दाखयता ताका देव आपली दया दितलो. असलें जिवीत मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे, भाग्यवान मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे याज्ञिक हो फ्रांसिस्कन मिशनरी. जपानान वचून ताणें मिशनराचें काम केल्या उपरांत परतून ताच्या देशान वयता, पोलंड. आनी त्या वेळार दुसरें महायुध्द चालू आसलें. ताका हे जर्मनाचे जेस्तापो लश्कर कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान बोंदकणीन घालतात. मॅक्सिमिलियन कोल्बे हो याज्ञिक ताका सायबीण मांयचें देवस्थान एकदम आसलें आनी देखून तो एक असोसिएशन सुरू करता, आर्मी ऑफ मॅरी इमॅक्युलेट. आनी सायबीण मांयच्या नांवान वर्जन इमॅक्युलेट मॅरी तिच्या घोटायेन तो मिशनरीचें काम करता. आनी तेन्ना तो तें कार्य करता आसतना ताका बोंदकणीन घालतात. आनी थंय बोंदकणीन घातल्या उपरांत ताणें पळयलें एका फामिलीचे मनशाक जिवेशी मारचें आसलें. ताचे चुरचुरे करता आनी ताका हीं उतरां ताच्या कानार पडटात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो त्या परस व्हड मोग कोणाक ना. हें जेजून आपलोच जीव आमकां ताचे मोगाचे करच्याक दिलो. तेंच मॅक्सिमिलियन कोल्बेन केलें आनी आपलो जीव ताणें दुसऱ्या खातीर व्हरपिलो. सो मोगाळ भाव भयणीनो, एकामेकाक बोगसून जेन्ना आमी दुसऱ्याक बोगशिता तेन्ना आमचींच पातकां आमचेंच दूख पयस जाता. नाजाल्यार जितले फावटी आमी दुसऱ्याक बोगशिना त्या पातकांचो भार आमच्या मनान आनी काळजान आसता, आमचे सगळे जिविताचे नश्ट करता, जावं भलायकी वरवीं जावं सोयरीक एकामेका ताईं. सो हे मनान धरून ह्या मिसान कृपा मागुया आमी बोगसणेची आनी देवाच्या मोगाची मनशां भुरगीं जावं.